नमस्कार. जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोली यांच्या अंतर्गत आत्मा जे आसा पळय एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी यांच्या अंतर्गत आमच्यांनी एक प्रोग्राम घेतलेलो की सीडलिंग कशें रेज करपाचें. हांगा आमी वेगळे वेगळे बिचोली तालुक्यांतल्यान सगळीं जी बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय तांकां प्रमोट करपाक एक ट्रेनिंग दवरलेली, एक 30 हांकां बेनिफिशरींक. आनी तितूंतले जे अशे आमकां इंट्रस्टेड आशिल्ले फार्मर्स तांकां आमी पुण्याक व्हरून एक 7 दिसाची हायटेक जी नर्सरी आसा पळय सातपाल नगर म्हणटा पळय थंयसर आमी तांकां व्हरून दाखयली. आनी तेंच्यांनी कितें केलें ते 7 जाणांनी हांगा गोंयांत येयल्यांनी आपली स्वताची परत आमकां इंट्रस्ट दाखयलो की आपूण आपली नर्सरी परत रेज करपाची अशें म्हणून. परत आमी तांकां हांगा सारकी कशें सीडलिंग कशी रेज करपाची, ट्रेन कितें घालपाचें, कितके दिसाचें पीक, कितके दिसांनी ताका उदक घालपाचें, ते सगळें तांकां ट्रेनिंग दिली आत्मा अंडर. आनी मागीर जे फार्मर जे इंट्रस्टेड आशिल्ले पळय अशे 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमकां अशें इंट्रस्ट दाखयली की तेंच्यांनी स्वता नर्सरी आपल्याची रेज करपाक अशें म्हणून. आनी हे 7वी नर्सरी 1-2 वर्सां बऱ्यो चल्ल्यो. आनी आयज आमच्यो अश्यो 4 नर्सरी सारक्यो फूल फ्लेज चालू आसा. हे जे नर्सरी रेज करता, सीडलिंग रेज करता हांगा आत्मा जी मेरीगोल्डाची, हितून आमी 2 तांकां वरायटी दिता. एक ऑरेंज कलरची आसा पळय तितून लाडू एक वरायटी आसा आनी अश्वगंधा म्हणून एक वरायटी आसा. आनी येल्लो जी आसा पळय तितून पितांबरी. हे 2 जी क्रोपां आसा पळय दोनी वरायटी 140 दिसाचें पीक आसा. हांगा आमच्यांनी आयज आमी वस्सला नर्सरीन हांगा आसा आनी ही नर्सरी आमी आत्मा अंडर प्रमोट केल्ली. आयज आमच्या बिचोलेन अश्यो 4 नर्सरी सारक्यो म्हणजे लोकांक पावयता. हेंकां आमी जर मार्केट म्हणल्यार आमी पयलीं आमचो स्टेटस दवरलो आनी आमच्या खुबश्या शेतकाऱ्यांक बी सांगलें की हांगासून तुमी हाचे मोठे जे लावपाक सोदता पळय 1000-2000 स्क्वेअर मिटर फार्मर तांकां सांगलें की हे नर्सरींतल्यान तुमी व्हरा म्हणून. फार्मरांनी आमकां खूब साथ दिली की तेंच्यांनी प्रिफर केलें की ह्यो नर्सरी सीडलिंग लावन आनी व्हरपाचें अशें. जेन्ना शेतकाऱ्या कडेन पिकले पळय तेन्ना बी आमी लोकांक सांगलें की जे आमचे शेतकार आसा की तांकां तुमी प्रमोट करा, तेंचे तुमी रोजां व्हरा. आनी आमची जी रोजां आसलेली पळय आमी 100 रुपयान सगळ्या शेतकाऱ्यां पर्यंत ती रोजां पावयलेली आसा. असो हो 2 वर्सांचो आमचो उपक्रम आसा. लास्ट वर्सा आमी 5 हेक्टर म्हणजे 50,000 स्क्वेअर मिटर सुमार मेरीगोल्डाचे अंडर हाडलेली आसा. अंदू आमचो मातसो डिमांड कमी आसा आनी ऑलमोस्ट आमी 3 हेक्टर म्हणजे 30,000 स्क्वेअर मिटर मेरीगोल्डाचे अंडर हाडपाची आसा. थँक्यू. 4 जे नर्सरी आसा पळय पयली म्हणल्यार ही वस्सला नर्सरी एक आसा, तितून राधा नर्सरी एक आसा 12 जण पिळगांव ते वाटेर, सुल्ला नर्सरी एक आसा, तितून ऐरावत नर्सरी आसा सुल्ला गांवांत, आनी एक हांगा कारापूर राधा श्रीराम अशी म्हणून एक नर्सरी आसा. हे 4 नर्सरी आतां एक्टीव आसा. हो जो आमी नर्सरी तांकां प्रमोट केला आमचो इतकेंच आशिल्लें की बायलां जी आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप की तेंचे कडेन 4 पयशे येवपाचे म्हणजे ते आत्मनिर्भर जावपाचे. आतां आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय आमी हे अक्षरशः खरें करून दाखयलेलें आसा. बिचोले जे नर्सरींक प्रमोट करता आनी हे 4 नर्सरीन आमकां दाखयलें की स्वता ही बायलां करूंक शकता अशी नर्सरी रेस करून. हांव बाकीच्या जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून, आमच्या हांगा BTM आसा पूनम महाले म्हणून, ताका कॉन्टॅक्ट करून नाजाल्यार एग्रीकल्चर ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट करून जर फार्मर अशे इंट्रस्टेड आसा खंयचोय सेल्फ हेल्प ग्रुप जर नर्सरी रेडी करपाक जाल्यार तांकां आमी आत्मा अंडर जरूर ट्रेनिंग दितले. अशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाचें. जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोले नाजाल्यार साखळे हांकां आमी जाता तितकी मदत करून ट्रेनिंग दिवन तांकां हेल्प करतली. नमस्कार, माझे नाव शिल्पा सावंत. आमचो ग्रुप सिद्धिविनायक, म्हज्या ग्रुपाचें नाव सिद्धिविनायक. म्हाजी वस्सला नर्सरी आसा. पयलीं आमकां स्टार्टींग हो बिजनस स्टार्ट करच्या पयलीं आमकां आत्मा अंडर बिचोली झोनल एग्रीकल्चर आत्मा अंडर आमकां ट्रेनिंग मेळ्ळी. ती ट्रेनिंगेन आमी ल्हानसो एक नर्सरी घालपाचो असो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करपाक हे केलो. मागीर आमी ल्हान नर्सरी गेली, कोण्यानीच बांदली शेड नेट घालून. तेजे नंतर आमी सीडलिंग मिरचीचे रोंपे काडले. मिरचीचे रोंपे आमकां इतले म्हणजे सेल जाले. तेजे नंतर आमकां फायदो जालो थोडो म्हणून आमी मागीर वाडोवपाचो थरयलो. मागीर तेजे नंतर आमी टोमॅटोज काडले, वेजिटेबल्स काडली, चिडकी, भेंडो अशे सगळे सीडलिंग रुजोवन काडले. आनी मागीर आमकां तेजे नंतर आत्माच्या अंडर आमकां पुण्या 5 दिसां खातीर आमकां ट्रेनिंगेक धाडले. मागीर थंयच्यान आमी कशी म्हणजे नर्सरी कशी व्हडल्या प्रमाणेन आमी नर्सरी कशी करपाची ते शिकून येयले. तेजे नंतर आतां आमी झेंडूचे 25,000 रोंपे काडल्या, ते आमचे बऱ्या प्रमाणे सेल जाले. आनी आतां आमी बी आमचे ग्रुपी बी थोडे लायता अशे झेंडू लायता आनी ते विकता बी. तसो आमी म्हणजे सगळीं मेळून काम करता सिद्धिविनायक. नमस्कार, हांव पूनम राजाराम महाले आनी हांव ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून
आत्मा नॉर्थ गोवा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी ही जी संस्था आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, तर त्याच्या अंडर बिचोली ब्लॉकान कार्यरत आसा. आणि आमची BTT कन्व्हेनर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसता निलिमा गावस आसा. सो त्याच्या अंडर आमी फूल ब्लॉक सांखळे आनी बिचोले हांगा कार्यरत आसा. आणि माझ्या वांगडा माझे कलीग शीतल देगवेकर आणि सुरेंद्र बेतकीकर हे असिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून बिचोले आणि सांखळे रिस्पेक्टिवली कार्यरत आसा. तर आमी बेसिकली आत्माचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो एक फॅसिलिटेट करप, स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा तांकां आमी ट्रेनिंग्स किंवा एक्सपोजर विजीट हेच्या अंडर एक मोटिवेट करून तांकां न्यू टेक्नॉलॉजी जे येता ते तेंच्या मेरेन पावोवपाचो आमचो यत्न आसता. तर ते आमचें मेन काम आसता. तशें तांकां एंटरप्रुनर्स कशें करप आनी तांकां स्वता ते बिजनसान बिजनस कशें करप आनी तेंचें स्वता एक आपलो सेटअप लायफ कशी जगप, नोकरीचेर डिपेंड न रावता. तर हें आमचें मेन इंटेंशन आसता.